नुस्तेकाराचो पॉयंट सारको पळयला. नुस्तेकारा सारको पॉयंट मानला. नुस्तें भायर बाजार आहा तेन्ना भायर विकपा जायना. आनी चीफ ऑफिसर देखून आयज मिटींग आपयली. ती येवन नुस्तेकार येवना, ते आपयले तांकां मात त्रास जाले येवपा तांकां. सो आयज सीओ सांगला टायमींग चेंज कर, ते स्टाफाचे टायमींग लेट दवर. आनी एक नुस्तें भायर विकपा जाय, नुस्तें विकपा जाय एक कडेन विकपा जाय, नुस्तें हिंगा थंय विकपा जायना. आनी सीओ आतां नोट इश्यू करतलो फॉर गिवींग मोर टायमींग फॉर स्टाफ. आनी ते स्टाफ बिएलओ ड्युटी आहलेले आयज ऑन फ्री जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता, विनंती करता नुस्तेकार सगळ्यांना भितर बाजारांत भितर वचपाचें आनी इशू आमी सेटल करया. Already existing rule, there cannot be sale of the fish outside fish market. This is the rule, and this was confirmed both by the order of the CEO as well as the director of municipalities. When there is already existing rule, it is the duty bound obligation of municipality to implement this rule. And we find now for nearly more than 1 year, municipality has been quite laxity towards those people who are selling fish outside fish market. So आमचो डिमांड कितें आहा, जरी तर हो रूल आहा आनी हो रूल तर कन्फर्म केलेलो आहा एडमिनिस्ट्रेशनान, हे नुस्तें हांगासर बाजारांतूच विकूंक जाय म्हणून, तर मुनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेयना तांचेर? ते कडेन स्टाफ ना, ताका आमी ओवर टायम फारीक करता, आमी फारीक करता ताका. जरी तर नायट ड्युटी करून ते रेडी ना जाल्यार मुनिसिपालिटी कडेन तर पयशे ना, आमी ताका रेडी फारीक करपाक की हें पळय नुस्तें सनसेट जाल्या उपरांत ह्या बाजारा भायर विकता. अदी करून डिफरंट हांव म्हणटालो सॅटेलायट मार्केट जालेलें हांगासर विदीन मुनिसिपालिटी. हें तर ते बंद करिना. वी आर रेडी टू गिव देम एक्स्ट्रा पेमेंट सो दॅट लॉ इज इम्प्लिमेंटेड. आनी तांचें कितें आहा आमच्या नुस्तेकारांचें, तांचें आतां पासियेंस पिड्ड्यार जाला. जरी तर ते तर हे कायद्या प्रमाणे चलना जाल्यार कायदो आमी आमच्या हातान घेतली म्हणटा हांव ती. आनी फाल्यां तर हे भायर कोण नुस्तें विकता तांची तर आमी दुस्पट करीत, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमी वायलेट केलें म्हूण तांणी आमकां अटॅक करचें न्हू. इट इज दे हू आर वायलेटींग द लॉ, दे आर प्रोवोकींग अस. म्हणटच हें प्रोवोकेशन अदीक करून मुनिसिपालिटी हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंड लॉ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटी हॅज टू लूक इन टू दीस. दीस जाले आमी भायर बसल्यात नुस्तें विकपाक, जाल्यार कोणेच आमचें एक्शन घेवंक ना. जाल्यार आमचें एक्शन कोण घेयनाय जाल्यार हेज्या मुखार एक्शन घेयनाय जाल्यार आमी भायरूच बसतलीं नुस्तें घेवन. आनी मात आमी एक्शन घेयनाय जाल्यार कामराच्या पावंड्यार बसतलीं. आनी पावंड्यार बसून आमी नुस्त्याचो शिवर मारतलीं. आनी आमकां कोण जावपा येता तें आमी चोयतलीं. कित्याक आमी हेज्या मुखार हें केलोलें आहा आनी आमी आतां हें करून आमी दाखयतलीं. सगळें कोण कितली आयज आमी चोयतले आमी आतां कोण कापास आहाय ते.